मंगळारा गोंयचो फामाद जांबावलेचो गुलाल व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयलो। हजारांनी भक्तांनी वांटेकार जावन श्री दामबाबाचो जय जयकार करीत गुलाल शिवरायलो। पळयात गुलालाचे कांय रंगाळे खीण। जांबावलेचो गुलाल म्हणजे गोंयचो सामको फामाद उत्सव। सगळे गांवचे वेगळे गांवचे ढोल ताशे घेवन मेळ सगळे हांगासर जांबावले येता आनी व्हडले मोठे संख्येन हांगासर लोक जमता आनी गुलाल हो बरे तरेन साजरो करता। हे पळोवन हांवें आयज फर्स्ट टायम पळयलो, म्हाका खूब आनंद जालो आनी तुमकां सगळ्यांक हांगासर येयल्ल्या बद्दल धन्यवाद म्हणटा। ही गोंयची परंपरा अशीच चालू आसची, अशीच तुम्ही दवरपाची फुडें आनी खरेंच बरे तरेन तुम्ही साजरो करतात। मुख्य म्हणजे जांबावलेचो शिगमो जो आसा तो मडगांवां केणी त्या निवासस्थानी बुधवारा नाल्ल दवरतात आनी बिरेस्तारां घेवन तो हांगा जांबावले येतात। थंयच्यान ती शिगम्याची सुरवात जाता आनी फाल्यां घोडपेट जातकीर ती शिगम्याची सांगता जाता। म्हळ्यार बिरेस्तार बुधवाराक सांजचे सगळें सोंपता। मुख्य म्हणजे हो शिगमो आमचे खास करून मडगांवकार वास्कोकारांचो शिगमो, पूण बरें दिसता की सगळे गोंयची जनता जावं हिंदू जावं मुस्लीम जावं कॅथलीक जावं हांगा पार्टिसिपेट जाता आनी मोठ्या दबाज्यान हो शिगमो मनयता। आतां दामबाबाचेर सगळ्यांचो विश्वास आनी दामबाब तो वेवस्थीत आपल्यालो शिगमो बरे भशेन करून घेता।